नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. टॅक्सीवाले फाटोफाट दुसऱ्या दिसा ऑफ रोड. टॅक्सीवाल्याक चिथायता म्हण पुलिसांनी उखल्लो बाप्पा कोरगांवकाराक. सांजे सुटलो टीटीएजीचो एअरपोर्टार रेंट कॅब काउंटर. टॅक्सीवाल्यांचो संप गोवा मायल्साच्या फावरार. 2 दिसांत बिझनेस वाडलो 4 पटीन. गोवा मायल्साचे एव्हरनेस कंपनीक प्रतिसाद. 50 नव्यो टॅक्सी जॉईन. म्हापशा ड्राफ्ट प्लॅनाच्या प्रेझेंटेशना वेळार एक्टिव्हिस्ट राजकारण्यांचो बोवाळ. प्लॅन स्क्रॅप करपाची मागणी. पणजे प्रेझेंटेशनांत लोकांचो प्रश्नांचो भडीमार. संजीवनी साखर कारखान्यात तिसरे फावट चोरी. हे फावट स्टोर रूमांतल्यान 2 लाखांचे सामान चोरले. सेक्युरिटी एजन्सीक मेमो. सेवा बंद. पुलीस तपास चालू. आनी गोवा रणजी पंगडाक कोचिंग दिवपाक आदलो टेस्ट बॉलर दोड्डा गणेश येतलो. नव्या दमाचे क्रिकेटर वयर काडपाचे गणेशाक आव्हान. टॅक्सीवाले फाटोफाट दुसऱ्या दिसाय ऑफ रोड रावले. गोवा मायल्साक स्क्रॅप करचे. ॲप सर्व्हिस नाका म्हण टॅक्सीवाल्यांनी टॅक्सी बंद दवरल्यात. टॅक्सीवाल्याक चिथायता म्हण पर्वरे पुलिसांनी बाप्पा कोरगांवकाराक उखल्लो. सांज मेरेन ताका म्हापशां कोर्टांतल्यान जामीनय मेळ्ळो. दुसरे वटेन गोवा मायल्स ट्युरिस्टांक पावले. एअरपोर्टार टीटीएजीन रेंट कॅब काउंटर उक्तो केलो. टॅक्सीवाल्यांचो संप चालू असताना गोवा मायल्सा वांगडा काम करपी टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांक अटकलो. जाब विचारली म्हूण बाप्पा कोरगांवकाराक पर्वरी पुलिसांनी अटक केली. आमी जेन्ना पळय म्हटलें की सगळ्यांनी पात्रांवांनी स्वताहून गाडयो बंद थेयल्या म्हणून एके गाडयेक तेणी विचारलें बाबा ती चलताली. बाबा तुवें आमी सगळ्या जाणांनी ऑफ रोड गेल्या आनी तूं गाडी कित्याक चलयता काय म्हणून. ती दिसता गोवा मायल्साची गाडी. तेंच्यांनी दिसता कंप्लेन लॉन्च केल्या पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर म्हणून ताका धरून हाडला हांगासर. आनी आमी आतां येयल्या पळोवपाक बाबा कितें जालां एक्झॅक्टली तें. म्हणून जो मेरेन सरकार गोवा मायल्स स्क्रॅप करिना तो मेरेन आमी ऑफ द रोड आसा. बाप्पाक सांजे म्हापशे कोर्टात व्हेल्लो. फॉल्स एलिगेशन असल्या कारणान ते बेल घेवन हांव आयज रिलीज जाल्लो आसा. आनी रिलीज जाला म्हणून तर इतलो जल्लोष करता जाल्यार फाल्यां सकाळी आमची झून जाग तर आमी फुडें रावन सगळे तर झगडात कितें जातलें तें कंडिशनां कितें घातल्या कंडिशनां आतां घातल्या तेणी हांवें फुडें उलोवंक जायना घालून तें कंडिशनाचेर तेजेर मागीर पळोवया. पूण हें जें कितें केलां तेजी हेजी हांव कारवाई मागतलो. तेन्ना सरकारान हेजेर बेगोबेग अशीं एलिगेशनां फॉल्स घालिनासतना गोंयकारांक सपोर्ट करचो. तेन्ना गोंयकारपण हें गोंयकाराच्या हातीन उरतलें. विमानतळाचेर टुरिस्टांक त्रास जावचो न्ही म्हूण टीटीएजीन फुडाकार घेतलो. We got the rent-a-car counter to open today. The rent-a-car counter was given permission long time ago, but the black and yellow taxis were opposing it. But today I spoke to the government and we opened that counter. गाडी बऱ्यो सुट्टा. माझ्या कडेन 10 बसी आसा. जितल्यो बसी जितले पॅसेंजर आहा तितकें कॅटर करपाक बसी हाडपाची तयारी दवरलेली आसा. दक्षिणेत टॅक्सीवाल्यांनी गोवा मायल्स नाकाच म्हूण नेट धरला. First thing is, we are not ready to join any aggregator, as we have been promoting this tourism for the yesteryears. And if the government has a solution, let them come with a solution to us. We will sit at the table. But in the meanwhile, they cannot cause a conflict of business interest. आमगेल्या पण लुकरा हाय त्या लुकरा तेणी बिझनेस व्हरपा जायना. तुमी कित्याक काडटा तुमगे ऍप? आमचे ऍप्स काडपा आमचे डिजिटल मिटर आमी रेडी आहा. ऍप कित्याक काडटा तुमचे? ऍप जावपा जाल्यार सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवपा जाय. सगळे लोकांक नॉर्थ सावथ सगळे बसपा जाय. आनी सराचें कितें सांगप सीएमाक कितें सांगप डिजिटल मिटर गोवा मायल्स आनी आमगेले ऍप्स सेम रेट आसपाक जाय म्हणून तशें जावपा ना. ते 550 रुपीज आनी 350 रुपीज हॉलिडेन वचून येवपा कितें आमचें हें आसा कॅल्क्युलेशन केल्यार 200 रुपीज थंय वता. तशें जावपा ना. पर्यटकांक वचत थंय बरोच त्रास जालो. बैंगलोर से हॉलीडे के लिए आया. फॉले मेरे को एक गो माइल्स का है मालूम नहीं. ये दूसरा बार है. इधर आके मैं बुक किया. अभी गाड़ी आ रहा है मैं जा रहा हूँ. हम इतनी दूर से आते हैं एंजॉय करने के लिए. गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फैसिलिटी देना चाहिए लोगों के लिए. या नाउ to download the app you need fast internet speed, and now the internet speed also is quite slow, so
So to download the app was taking so much time. Now we have managed to find good time, and the lady has helped us a lot. So she has managed to get us the taxi. Now the taxi will be coming shortly. टॅक्सीवाल्यांच्या प्रश्नाचेर आमदार मंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिल्यो. Now we are coming to a solution. I can't just tell you what is the solution. We are coming to terms. We are meeting again and trying to find a solution. पण तोरी आसतना आमगे साश्टीकार भाव हांव दुसरे नको ते रेडी सायडीन तोरी आसतना तेंगे एज पर तेंगे रिक्वेस्ट आसा तेणी म्हाका रिक्वेस्ट केला ते तोरी आसतना हांव मांडे सीएमा कोडा हांव विचारतलो. ते म्हणटा आमकां बेस्ट टॅक्सी नाका. वी आर रेडी फॉर डिजिटल मिटर. वील हॅव अ डिस्कशन इन द इवनिंग with CM and the other officers of the government. Tourism activity जी ऑफ सिजनाक जाता ही इंडियन ट्युरिस्ट आहे. and Indian tourists are the biggest contributor to the industry in Goa, this tourism industry. Indian जे आमच्या येता पळय पण तांकां बॅड मेमरीज घेवन तेणी वचोंक पारना पळय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टॅक्सीवाल्यांच्या आंदोलनाचो फायदो गोवा मायल्साक जायत आसा. आंदोलनाच्या 2 दिसां भितर गोवा मायल्साचो बिझनेस 4 पटीन वाडलो. गोवा मायल्सान अवेरनेस कॅम्पेन सुरू केल्ल्यान ट्युरिस्टांचे चडशे हाल जावंक ना. तशेंच गोवा मायल्साच्या कॅम्पांत 50 नव्यो टॅक्सी पावल्यो. 2 कडेन गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हरांचेर हल्लो जालो. हय, बिझनेस मेळ्ळा म्हणल्यार अवर बिझनेस हॅज इन्क्रीज ऑलमोस्ट बाय 4 फोल्ड्स. वी हॅव बीन क्लॉकिंग 4 टायम्स म्हणल्यार 4 पटींनी वाडला धंदो आनी 4 पटी चड बुकींग वाडल्या. हय, ॲप डावनलोडींग सुद्दां जशें आमची ट्रीप वाडटा तशें ॲप डावनलोडींगूय तितल्याच पटीन वाडटा. सर्वर क्रॅश आसा न्ही, मात मदीं आमचो मातसो ओवरलोड इनिशियली जाल्लो मदीं, मात ते हँडल जाले प्रॉब्लेम रोखडेच. हय, नवे टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणल्यार फाटल्या 2 दिसांक जे आतां म्हणल्यार फाटलो 1 दीस दिसता म्हाका कालच्यान जे चल्ला. कालूच आमकां एक अबावट आमी 37 टॅक्सीज ऑन बोर्ड केल्या. ताज्या मागीर आमी एक 48 टॅक्सीचे पेपर्स आमचे कडेन काल आयल्या. ते आमकां 48 आवर्स लागता नॉर्मली ऑन बोर्ड करपाक. जाल्यार वी हॅव एक्सपिडिटेड द प्रोसेस एंड वी वील गेट देम ऑन बोर्ड इमिजिएटली. कांय कडेन गोवा मायल्साचेर हल्लोय जालो. टॅक्सी डॅमेज म्हणल्यार 2 कडेन स्टोन पेल्टिंग जाला. एक अंजुना जंक्शना कडेन आनी एक डॉल्फिन सर्कला कडेन रातचे काळखान तांच्यांनी म्हाका दिसता कोणें हांव नको एक्झॅक्टली मात स्टोन पेल्टिंग केला. आनी ऑल्सो 4 ऑफेन्सीस हॅव बीन एस्केलेटेड. आमचो बिझनेस बरो चलना, 4 पटीन बरो चलता. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. म्हापशा पेड्यां CZMP ड्राफ्ट प्लॅनाचेर प्रेझेंटेशना वेळार एक्टिव्हिस्ट, राजकारणी आनी थळाव्या लोकांनी प्लॅनाक विरोध केलो. लोकांनी मिटिंगे वेळार प्रश्नार प्रश्न विचारून प्लॅन भायर मारात म्हण बोवाळ घालो. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल ताचे कडेन जाता तितले समजावपाचो यत्न केलो. पणजे संस्कृती भवनात मात प्रेझेंटेशनांतय लोकांनी प्लॅनांतल्यो त्रुटी दाखोवन दिल्यो. What you are saying in scratch notify करूया. बरें. तूं म्हणटाय तर विलेजींनी ड्रॉ करूंक जाय जाल्यार म्हाका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आहा. ह्यो बर्थडेच्यो विलेजी घेवन तूं कित्याक हांगा आयलाय? ते विलेजीन करूंक जाय. हांगा कित्याक प्रोग्राम घेताय तूं? तूं विलेजीन वा. कित्याक हांव स्क्रॅप करूंक शकना. स्क्रॅप कितें सायबा? स्क्रॅप इज नोटिफाय केलें स्क्रॅप करपाचें न्ही. हो प्लॅन ड्राफ्ट जो आसा, ड्राफ्ट DRAFT ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हो ड्राफ्ट प्लॅन आशिल्लो. ड्राफ्ट प्लॅन म्हणल्यार कितें आहा? ड्राफ्ट प्लॅनाचेर सजेशन ऑब्जेक्शन दिवन फायनल प्लॅन करपाक जाय आशिल्लो. Why don't these are suggest these only people from Chennai, Delhi and Hyderabad can do a better job? आयज हांगा येवन कांयच फायदो ना. आयज वेस्ट, टायम वेस्ट हो आयज. हांगा येवप म्हणल्यार टायम वेस्ट. आयच्या आउटकम कितें? आयच्या मिटिंगेचें आउटकम कितें? पळय आयच्या मिटिंगेचें आउटकम कितें तें पयलीं सांगता मरे. आनी अजुनूय आमकां कळोंक ना तूं आयज हांगा कित्याक येयला पळय तें. फावंडेशनूच सारकें ना. ह्या मिटिंगेचें जावं ह्या प्लॅन करपाचें फावंडेशनूच सारकें ना. हे मिटींग कित्याक? तो पयलो प्रश्न म्हाजो आसलो. ही मिटींग कित्याक? तूं हांगा येतो व्हडलो मंत्री गोंयचे सगळे आसतना हांगा कित्याक येयला? ऑन हाव दे वॉन्ट टू वर्क. डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट आफ्टर टेकिंग युअर सजेशन्स if we have to empanel some agencies of doing the village plan, we will do it for you. I will do. I assure you. I assure you. We will not be able to listen to me. No, listen to me. You are not ready to listen to me. So if those changes are suggested by people, and if we have to change the notification, then we are the lawmakers, not these NGOs, not the social workers or anyone. So what is happening for us to understand? खरी तरी लोकांनी जर दिले नाही, हांव सांगता न्ही, म्हाका कोणाचें आयकपाचें नाका.
हांव सांगता की लोकांचे जो प्रोसिजर कितें आसा तो हांव करतलो. म्हाका सांगपाक हांव करतलो म्हणल्यार लोक मागीर दुसरा हो कोण रे म्हणटा. पण हांव कितें सांगता फॉर हेल्पिंग पीपल वी वॉन्ट टू दिस प्रोसिजर वी विल डू द वे एंड आय एश्युअर द पीपल ऑफ गोवा की खंय तरी अल्टिमेटली इट विल बी द बेस्ट प्लॅन विच हॅज हॅपन. आनी मागीर कोणाक NGO सोशल वर्करांक जे प्लॅन ना म्हण आतां पळय केसीस चालू आसा कोणाची डिमोलिशन चालू जाता हे बंद जातले कायमचे. I don't know why today's consultation was even held and why the remaining consultations are being held because already the minister has said that the plan has been sent back. So why are they wasting people's time? आमच्या कायद्यान पब्लीक हियरिंगाचो एक लिगली मॅन्डेटेड प्रोसेस आसता आनी आमी पळयलां की कोल हब जावं ना रिवर नॅशनल जावन ह्या हाजेर सगळे पब्लीक हियरिंग जावन लोकांनी कंप्लेंट्स ऑब्जेक्शन्स दिवन हे कंप्लेंट्स ऑब्जेक्शन इग्नोर केल्ले जाले. सो इवन द लिगली मॅन्डेटेड पब्लीक हियरिंग जे आसता दोज आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय द पीपल इन द पावर. सो वॉट इज दीस जोक दॅट इज कन्सल्टेशनाचो पयलीं लिगल मॅन्डेटूच ना म्हणून हांगा आमी येवन आमचें सजेशन दिवन खंय वतले. इट इज जस्ट अ ब्लॅक होल. इट इज अ फार्स. संजीवनी साखर कारखान्यात तिसरे फावट चोरी. शुक्रारा राती जाल्ल्या तिसऱ्या चोरयेंत स्टोर रुमांतल्यान सुमार 2 लाखांचे सामान उखल्ले. कारखान्याक सेक्युरिटीक दिवपी राज फॅसिलिटीज एजन्सीक मेमो काडला आनी तांची सेवाय बंद केल्या. पुलीस तपास चालू आसा. हाचे पयलीं 2 फावट संजीवनीत चोरी जाल्या. ते चोर अजून सापडिल्ले नात. संजीवनी साखर कारखान्यात चोरयांचे सत्र चालूच आसा. शुक्रारा राती तिसरे फावट चोरी जाली. चोरांनी स्टोर रुमांतले हालींच नवीन हाडिल्ले सुमार 2 लाखांचे सामान उखल्ले. हाचे पयलीं 22 जुलयाक जाल्ले चोरयेंत 2 लाखांचे जाल्यार 31 जुलयाक जाल्ले चोरयेंत लायटीचो कॉपर केबल चोरिल्लो. ताचे मोल सादारण 90,000 आशिल्ले. ही चोरी करतनाची CCTV फुटेजूय मेळिल्ली. मात चोर अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्ले ना. 15 दिसा भितर हांगा 3 चोऱ्यो जाल्ल्यो आसा. चोऱ्यो म्हळ्यार 3 मोठ्यो चोऱ्यो जाल्ल्यो आसा. आनी आयज 2 टक्के राती आमचो स्टोर कापून गेला. तर की हांव सरकारा कडेन मागता की हेजेर ताबडतोब लक्ष घालून हो चोर कोण आनी कित्याक लागून जाता हेजेर सारकी कडक कारवाय करून ताका चोराक बेगीन धरचो. डावट म्हटल्यार आमी डावट असो कोणाचो घेवंक शकना. आतां सेक्युरिटी आसा म्हणटकूच आमकां चड डावट सेक्युरिटीचेर आसा. आमचे खरे स्टोराचे जे लॉक आसा ते 7 लिवराचे लॉक आसले गोदरेजचे. तेचे भायरसून कट करून तेंच्यांनी भितरले सामान सरासरी 1,75,000 सुमार येयल्लें आसा. आयच्या केसी प्रमाणे तो जो सेक्युरिटी एक आसलो तो फक्त 15 मिनटांनी थंयसून लावन वचलो. ताका कशें कळोंक ना आनी काय आमी सांगूंक शकना. पुलीस हेजेर काय चौकशी पुलिसां कडेन आमी आतां सुद्दां गेल्लो. तेणी म्हटलें की आमी कंप्लेंट घेता. थंय सचिवालयान थंय गोंधळ आसा. काल म्हणून आमचे कला अकादमीक लागून ते आमी तुमकां येवन पळोवले ना. पयले केसी वखदार तांकां वचून हाडलेले आनी तेन्ना तेंच्यांनी सगळें पंचनामो बी केल्लो. आनी पंचनाम्यान तेंच्यांनी फुडें काय करतले म्हटल्यार ते अधिवेशनाच्या हेका लागून 2-4 दीस रावन म्हणपाक लागले आनी आमी फुडें करतले कारवाय. कारखान्याक सेक्युरिटी दिवपी सेक्युरिटी एजन्सीक मेमो काडला आनी तांची सेवा बंद केल्या. सद्याक फॅक्टरीच्या कामगारांचेरूच 3-4 दिसां खातीर सेक्युरिटीची जबाबदारी दिल्या. पुलिसांनी पंचनामो केला. फुडलो तपास चालू आसा. पुलीस सेक्युरिटी गार्डांची चौकशी करतात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. अभिजात मनोहर पर्रीकाराच्या नेत्रावळीतल्या इको ट्युरिझम प्रकल्पाक लाभ जावपाक जाय म्हण TCP एक्टाचे सेक्शन 42A दुरुस्त करूंक ना म्हण चीफ टावन प्लॅनरान हायकोर्टाक दिल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत बरयलां. TCP एक्टाच्या सेक्शन 42A खाला इको ट्युरिझम एक्टिविटी करतना सैम राखपाचो आनी जमनीचो सभाव आसा तसो राखून दवरचो म्हण स्पश्ट आसा. तेन्ना याचिकादारान केल्ली याचिका रद्द करची म्हण चीफ टावन प्लॅनरान मागलां. नेत्रावळीचो पंच अभिजित देसायान नेत्रावळीतले इको टुरिझम प्रकल्प हायड अवेक विरोध करतना हायकोर्टात याचिका घाल्या. सर्गेस्त मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो चलो अभिजात पर्रीकाराचो हो प्रकल्प. TCP एक्टातले सेक्शन 42A च्या घटनात्मक मुक्तीक ताणें आव्हान दिलां. अभिजाताक लाव जावचो म्हूण तातूंत दुरुस्ती केल्या म्हूण ताचो दावो. चीफ टावन प्लॅनरान हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दिलें. हायड अवे आड आयिल्ली याचिका भायर मारची म्हूण सांगतना ताणें दावो केला तो असो. घटनेच्या तरतुदी आड आशिल्ल्या याचिकेचो तसो विचार जायना. इको टुरिझम प्रकल्पाक 2015त मान्यताय दिली. याचिका खूब तेंपान घाल्या. इको सेन्सिटिव्ह झोन नोटिफिकेशनाची मार्गदर्शक तत्वां सांबाळून TCPचे सेक्शन 42A खाला प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या. इको सेन्सिटिव्ह झोन नोटिफिकेशनाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण जे काम करूं येता त्याच कामांक मान्यताय दिल्या.
इको टुरिझम ॲक्टिव्हिटी करतना सैम सांबाळप, जमनीचो स्वभाव सांबाळप TCPच्या सेक्शन 42A आसा. अभिजाताच्या प्रकल्पाक लाव मेळूंक जाय म्हूण TCPच्या सेक्शन 42A तरतूद केला म्हूण आरोप आसा तो चुकीचो. कायदो मोडला म्हूण एकूय केस ना. हायकोर्टान IPBक 2 सप्तकां भितर आनी पर्यावरण राना मंत्रालयान 4 सप्तकां भितर प्रतिज्ञापत्र दिवचे म्हूण निर्देश दिल्यात. तशेंच याचिकादाराक 2 सप्तकां भितर रिजॉइंडर फायल करपाची सूट दिल्या. फुडली सुनावणी 16 सप्टेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. म्हापशा पोलिसांनी एके बायलेक सामकोच सतावन लोकपांत घालून अमानुष वेव्हार केलो म्हण बायलांचो साद NGO मिडिया मुखार पावले. पीडित बायलेन आपल्या अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार जालो म्हण केस केल्या. ती बायल पुलिशेंत समन्सा विशीं विचारूंक गेल्ले कडेन तिजेर पुलिसांनी अन्याय केलो म्हण बायलांचो साद NGOचो दावो. पुलीस म्हणटा त्या बायलेक बलात्काराच्या केशी खातीर न्हय तर दुसऱ्या केशी खातीर आपयिल्लो. तिणे पुलीस स्टेशनार बोवाळ घालो. पुलीस ऑफिसराचेर हात घालो म्हण तिका भितर वडयली, मागीर सोडली. And during that time, I had a verbal argument with Kapil Naik, and because out of spite of that incident, he then on the 15th, made his lady constables brutally kick me, lock me up, deny me my medication. I am asthmatic, I am diabetic. How can I be denied my medication? That's a basic human right, even if I was an accused. I was not allowed to call my daughter, not allowed to call my lawyer. Also, I had to go to the extent of removing my clothes to get my medication and get my daughter to be called to come and inform her that I was arrested. And of course, the swelling was because I banged my head against the lock-up bars in desperation. They were not allowing me to call my daughter, a lawyer, not giving me my asthma inhaler. And you know that if a person, when is breathless, they don't have access to the asthma inhaler, that too is fatal. So the police finally did not allow her to call, but they called the daughter somewhere around 7:30, and she's a teenage girl who arrived at the police station after that, coming from a distance to Mapsa, sought help from someone, and she's a single mother living alone with her teenage daughter, and she came to the police station. Now she was told that she would be taken for medicals and she would be free, but that didn't happen. So outside the hospital she was slapped and beaten and then taken for medical examination. Now this is the kind of inhuman treatment that was given to a victim. प्रुडंटान हे विशीं म्हापशा पुलिसेक विचारले. ते म्हणटा ते बायलेक रेप केसी खातीर न्ही दुसरे केसींतलो समन्स दिवंक आपयल्ले. पुलीस स्टेशनात पावतकीच तिणें बोवाळ घालूंक सुरवात केली. पुलीस स्टाफा कडेन गैरवेव्हार केलो. ड्युटी करतल्या पुलीस ऑफिसराचेर हात घालो म्हूण मॅजिस्ट्रेटाचें परमिशन घेवन तिका अटक केली. मागीर तिका सोडली. पीडित बायल म्हणटा दुसरें प्रकरण खूब आदीं सोंपिल्लें. मागीर ताचें समन्स आतां कित्याक? And then of course we sorted out the issue between me and my ex-sister-in-law. She's no more my sister-in-law. And the FIR was closed, and for the same closed FIR they were sending summons, which they say is from the court, but when I've looked at the first summon, there is no reference to anything that says that summon is from the court. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. 350-400 रुपयांक अळम्याचे 50 कळे. नवीच अळमी आयिल्ल्यान लोकांची गर्दी. जाका परवडटा तो पुडी उखलून चल्लो. वाळपय रेडी खातीर अळमी विकतल्यांचो डिमांड. फांतोडेर सुमार 3-4 रानांत वचून अळमी हाडप आनी उपरांत रस्त्यार बसून विकप. रानां राखण कायद्या प्रमाण ही अळमी काडूंक बंदी, आनी बंदी तितलो डिमांड आनी प्रेसूय देमायज. घेतली तुमी ती 300 रुपया. 300 रुपया कित्याक म्हणून घेतली? सिजनल बी अशी सिजनेबल म्हणजे खावपाक बरी आसता न्हू, खावची कशी दिसता ती हरशीं मेळना. वाळपय होणार रस्त्यार मदीं रेडे घाटीवेले हे वर्साचें चित्र. सकाळीं सुमार 3 वचून रोहिणीची अळमी काडप आनी वांटे करून विकप. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं अभयारण्य वाठारांतल्या लोकांचें हें नित्याचें सिजनल काम. रातचे 3 वयता भोंवता खूब हितून काम एक तरेचें कामूच हें. दीसभर दिसाडो करता पळय ते तरेचें कामूच हें. सुरवातीक खूब आसता. 700 रुपया आसता सुरवातीक. 700, 500, 100 मागीर मातशें देवाचें 200, 250 मागीर जाता. पूण लोक घेता न्हू.
पयलीं 700-500 अशें वता. लोक घेता परवडटा तशी घेतले न्हू. तुका परवडटा तूं घेतलो. बरोबर. जेका परवडना तो घेवचो ना. आमी 300-350 विकता. कितके असता ती? ती 50 असता. रोहिणीक सोरपाची सुवात मानतात. ते सुवातीक तो समान असता. अळमी काडचे पयलीं खंय रोहिणीचेर 3 फावट ताळो भोंवडायतात. ताका तशें कारणूय आसा. आमी रोहिणी कडेन पयलीं पळयता मरे कशें कितें आहा तें. शास्त्रांत कितें आहा रोहिणी जर अळमी आसली जाल्यार आमी ताळो भोंवडायता आनी मागीर काडटा. म्हणजे तो आसलो जाल्यार भितर वचूंक शकता. तो जर आसलो रोहिणीत जाल्यार तो आपल्या जिवाच्या भंयान भितर वचूंक शकता. फकत दादलेच न्ही जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो बायलोय अळमी विकतात. ह्या वर्सा खंय अळम्यांचे पीक कमी. खूब कमी म्हणून म्हारग आहा. म्हारग म्हटल्यार आतां भाऊ काय आसा न्हू. तिका कोणी 100-200 होता, कोणी 300 होता. तिका अमकीच रेट अशी ना. कितको टायम मेळटा बेगीन. कितकोसो लोक वयता. खंय मेळ्ळी 4 जाल्यार बेगीन येता. ना जाल्यार 12-1-2 अशी पावता घरा. हय. आनी मागीर तुमी विकूंक बरें. हय मागीर रेट 200-250-300 लस चड 300. आतां तुमी काडूंक वयता तुमकां असो भंय बी दिसना? दिसता मागीर तुमी एकटी वचना. 4-4 जाणां वांगडा वयता अशी. वांगडान वयता रानान. सुरवातीक 500 अळम्यांक 750 रुपया. उपरांत मातसो प्रेस देंवता. अळम्यांच्या दिसांनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक 4 पयशे कमोवपाची ही संद. रानां राखण कायद्या प्रमाण ही अळमी काडूंक आनी विकूंकय बंदी. मात बंदी तितलो डिमांड आनी प्रेसूय ते मायज. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. वास्कोचो फामाद दामोदर भजनी सप्ताह 6 तारखेर सुरू. 7 तारखेक समाप्ती. सप्ताहाचे अंदूचे 120वें वर्स. दर वर्सा प्रमाण लोकांनी ह्याय वर्सा मोठ्या प्रमाणात सप्ताहाक येवचे आनी आनंद घेवचो म्हण देवस्थान समितीचें आवाहन. सरकारी पावंड्यारय सप्ताहाच्या तयारे खातीर बसका जाल्यो. श्री दामोदर स्टाल जें आसा वास्को ताची स्थापना जावन आज ह्या वर्सा जेन्ना आमचो सप्ताह जातलो तेन्ना 120 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसा. अंदूच्या वर्सा हो सप्ताह चड व्हडल्या प्रमाणान जातलो अशी आमी आशा करतात. ह्या सप्ताहाचें स्वरूप जवळ जवळ सगळ्यांक खबर आसा. 5 तारखेक पयल्या दिसा म्हणजे नागपंचमीच्या दिसा थंय एक महारुद्र अनुष्ठान जाता आनी 26 दुसऱ्या दिसा म्हणजे 6 तारखेक सप्ताह जो जातलो तेन्ना 12:30 वरांचेर ते श्रीफळ दवरून साखळी भजनाची सुरवात जातली आनी हे साखळी भजन 24 तास चलतलें आनी दुसऱ्या दिसा 2-2.5 वरांचेर ताची समाप्ती जातली. ती कामां वांटून दिल्ली आसा प्रत्येक. तेच बरोबर आमी सरकारी पावंड्याचेरूय आमच्यो मिटिंग्यो जाल्ल्यो आसा आनी त्या मिटिंगेक उपस्थित रावन सरकारचें कशें कॉपरेशन आसा वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आसा तेंच्यांनी कितें स्टेप्स घेतले जेणे करून लोकांक त्रास जावचे हाजेर उलोवप जाल्लें आसा. ताचो रिव्यू घेतलेलो आसा. 9 दिसा चलता चडशे जेवण सोंपासर आनी बऱ्या पैकी चलता. शिस्तीन चालू आसता. हे फावटी तशेंच जेवणाक बरे भाशेन कार्य नाना बांदेकरान हातीन घेतलेले आहा. लोकांचो फुडाऱ्याचेर मोग आसल्या शिवाय 6 फावट कोणूच आमदार जायना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्री मॉविन गुदिनोच्या 60व्या वाडदिसाक उतरां काडली. दाबोळे मतदारसंघात कितलेशीच उदरगत जाल्या आनी ह्या फुडें जावपाची आसा अशें मॉविनान सांगलें. मॉविनाच्या वाडदिसाक हेर आमदार मंत्री पावले. खरें म्हणल्यार 60 बरोवंक नासलें जाल्यार मॉविन 60 कसो दिसना. कोण म्हणटालो मॉविनाचो 60वा बर्थडे म्हणून. 6 टायम MLA. लोक वगीच 6 फावटी निवडून दिना. 6 फावटी निवडून दितलो आसत जाल्यार लोकांचो मोग तेजेर आसा आनी तेजो मोग लोकांचेर आसा म्हणून तर ताका 6 फावटी लोकांनी निवडून दिल्लो आसा. आमचे इतले ब्युटिफुल वार्डन लेक आम्ही कमिशन केली. फेज 2 जॉगर्स पार्क फेज 2 इटसेल्फ इज सो ब्युटिफुल. सो इमॅजिन व्हेन फेज 2 कम्स आमचे जॉगर्स पार्क कितले ब्युटिफुल जातले ते. आमचो ग्रेट सेपरेटर जे सिग्नलाचेर रावपा पडपाना. आय कॉल इट द फर्स्ट फ्लायओव्हर इन गोवा दॅट इज नियर द एअरपोर्ट. फर्स्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मॉडर्न विथ ऑल एम्युनिटीज. आता जो स्टाफ आम्ही घेवपाचे प्रोसेसान आहा जाल्यार आमचे हिंगा चिखले गांवान येयलाचे ल्हानशे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसलो तो. गोंय रणजी क्रिकेट पंगडाक अंदूच्या सिजनात भारताचो आदलो बॉलर दोड्डा गणेश कोचिंग दितलो. कर्नाटकाच्या ह्या मिडियम पेस बॉलरा कडेन गोंयच्या कोचिंगाची जबाबदारी दुसऱ्या फावट मेळ्ळ्या. हाच्या पयलीं 2008त दोड्डा गणेशाच्या मार्गदर्शना खाला गोंयांत रणजी ट्रॉफीत सेमी फायनल मेरेन मजल मारिल्ली.
आतां गोंय क्रिकेटींत नव्या दमाच्या क्रिकेटरांची गरज आसा आनी दोड्डा गणेशाच्या अणभवा कडेन पळयत जाल्यार ताका हें नवें आव्हान पेलतलें अशी जाणकाराक आस्त आसा. हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.